Year 10. वंदिता बापा वंदिता वंदिता क्रिस्ता वंदिता वंदिता तुका पवित्र आत्म्या वंदिता तुका त्रिएक देवा सर्वेस्परा आमी हांगा जमला तुका आराधूच्या खायल्या एका मोनान आमी तुझी स्तुती गाता तुका मेळोंक एकता वंदिता बापा वंदिता वंदिता क्रिस्ता वंदिता वंदिता तुका पवित्र आत्म्या वंदिता तुका त्रिएक देवा. मुगच्छनो आईच्या या मिसाक ते सभा ए परी आसात. एरगामी स्थिता ऑल्विन आणि शांती तांच्या काजारी लग्न वार्षिकोत्सव 25th वेडिंग एनिवर्सरी देवागर्गा जावन भेटयतात. एरगामी स्थिता जानेट डिसोजा पयण बऱ्या तरान जावंक ते सावंक घेवन मी स्थिता जोसेफ रोड्रिगस देवादीन रोशन वेगस अचरत्म्याक मी स्थिता विल्मा वेगस 6व्या वार्षिक वर्साचो उडास काडून हे सर्व ते सावन पसून हे मेसेचें बलिदान देवाक आमी भेटोवन दिता. आज आश्रयाच्या निवास्यांक सकाळींची ब्रेकफास्ट देवादीन अल्फोन्स वलेरियन वासाच्या पयल्या वर्साच्या उडासाक दिल्या. जुलियान वास आनी कुटुंबाच्यांनी ह्या कुटुंबाच्यांनी आमी उपकार बावडता आनी तांचेर सर्वेस्पर देवाची आशिर्वादां मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. क्रिस्त देव मोगाळ भवन आनी भयणीनो, मोगाच्या देवान परत आमकां आनीक नवो दीस फोव केला. ताच्या मोगान आमी जियेवंक आनी तेच मोगाक साक्ष दिवच्याक. जेजू क्रिस्त ताच्या मोगाचें प्रतिरूप आनी ताणें तसो अपूर्व मोग आमचे संगी वांटून घेतला आनी ताच्या मोगांत जियोंक आनी साक्ष दिवंक आमकां आपणे दिला. तर आयच्या दिसा जेजूच्या पवित्र नांवाक मान करून हें बलिदान देवाक आमी भेटोवन दिवंक आयतीन जावया. एक घडी बोर मावन रावया, पदकांची दूख धरया आनी देवा लागचें बोगसाणें मागया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसुगुण्या उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगेवन सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देवमची काकूळट करूं आमची पदकां बोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट
तुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या बोपवीत नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वसता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावंक आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरात ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडोवंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांत पावलन तिमोथीक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचा. मोगाच्या भावा, मेल्ल्यांतलो उठयलेलो जेजू क्रिस्त दाविदाचे संततेस म्हण उगडास कर. हेच हांव परगट करता ती सुवार्ता. हे सुवार्ते खातीर एक अपराध्या बरी म्हाका कश्ट सोसूंक मेळटात. बंदिसाळेन सयत हांवें रावचें पडटा. पूण देवाचे उतर सांकलेंनी बांदूंक जायना. देखून हांव सोंसता ते सगळे देवान वेंचून काडलेल्या खातीर सोंसता. जेजू क्रिस्ताचें तांकां तारण मेळच्याक आनी ताचे बराबर ताणें ससनीक महिमा चडच्याक हे हांव सोंसता. ही सांगणी निजाकी सारकी. आमी ताचे सवय मेल्याव जाल्यार ताचे सवय जियेतल्या. आखेर पर्यंत ती रावूं जाल्यार ताचे सवय राजवट करतल्या. आमी ताका नाकारूं जाल्यार तोय आमकां नाकारतलो. आमी बेविश्वासी जाल्यारय तो विश्वासी रावतलो. कित्याक आपणाकच ताच्यान इन्कार करूंक जायना. तुज्या लोकांक ह्या संगतीचो परत्यान परत्यान उगडास कर. उतराचेर हंदून तांणी खंयचोय वाद विवाद धरिनाये म्हणून देवाचे नवी तांकां बोध सांग. असली तर्कां आयकतल्यांच्या उपकाराक पडच्या बदलाक ताच्या नासाक कारण जातात. तूं देवाची मानवताय जडूंक योग्य जाल्लो मनीस म्हूण दाखोवन दिवंक प्रयत्न कर. आपले कसब करूंक लजनांतलेल्या वावराड्या बरी जा आनी स्वताचो संदेश प्रगट करच्यात फाटी फुडें पळयनाका. देवाचे उतर हे देवाचे उडोपकार. श्लोक. सरस्वरा म्हजो आत्मो तुजे थंय हांव उबारता. सर्वेस्परा म्हजो आत्मो तुजे ते हांव उबारता. तुज्यो वाटो म्हाका शिकय सरस्वरा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या सदांच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर. म्हाका बूध सांग. तुंच म्हजो देव, तुंच म्हजो सडवणदार. श्लोक. सर्वेस्परा म्हजो आत्मो तुजे ते हांव उबारता. सरस्वरा दयाल आनी सात्वीक जावन आसा. वाट चुकलेल्यांक बूध सांगून सारके वाटेक तो हाडटा. कालत्यांक नीट वाट्यांनी तो चलोवन व्हरता आनी तांकां आपलो वाटो तो उगडटा. श्लोक. सर्वेस्परा म्हजो आत्मो तुजे ते हांव उबारता. ताजे करार सांबाळटल्यांक आनी ताज्यो आज्ञा पाळटल्यांक सरस्वराचो वाटो सगळोच मोग आनी विश्वासीपण आटापतात तसल्यो. श्लोक. सर्वेस्परा म्हजो आत्मो तुजे ते हांव उबारता. उद्गार. हालेलुया. 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 आमच्या सडवणदाराक क्रिस्तान मरणाची पदवी नाश केली आनी स्थापीत केल्ले जिवीत शुभार्थे मारिफात उजवाडाक हाडले. हालेलुया. 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 सर्वेस्पर
तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका जेजून तांकां सारकी जाप दिल्ली पळयोवन शास्त्रामदलो एकलो मुखार आयलो आनी सर्व उपादेसा भितर पयलो खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो. जेजून ताका जाप दिली, पयलो उपादेस हो, आयक तूं इस्रायेला सर्वेस्पर आमचो देव, तो एकलोच धनी, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या शक्तीन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. हांचे प्रासवर तो उपादेस दुसरो ना. तवड तो शास्त्री जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री सारकें सांगलें तुवें, देव एकलोच आनी ताचे शिवाय दुसरो देव ना हें सत. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान आनी सगळ्या शक्तीन तसो मोग करचो आनी आपणा बरीच पेल्याचो मोग करचो. हें सर्व होम भेटोवण्या आनी बलिदाना प्रास कितल्याकी वर्तें. ताची जाणतिकायेची झाप आयकून जेजून ताका सांगलें, देवाच्या रासात आवन तूं चड पयस नाय. उपरांत कोणेंच ताका खंयचेय सवाल करूंक धैर्य घेवंक ना. सुमियाचे शुभ वर्तमान. वाकर्णी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तदई मोगाळ भवनोनी भयणीनो, एका टिचरीन ताच्या विद्यार्थी लागीं अशें सवाल केलें, क्रिस्तांव धर्म या क्रिस्तांवपण संक्षिप्त तरान कितें म्हण सांग म्हणून. ताका विद्यार्थी जाप दिता, क्रिस्तांवपण म्हळ्यार मोग, मोग आनी मोग. सगळें तांतू आटापून आसा म्हणून आमकां वांजेलस कळीत करता. सुवार्तेंत शास्त्री जेजू लागीं विचारता, सर्व उपादेसां प्रास पयलो खंयचो गी म्हणून. शास्त्री आनी फरिजे उसळावा जेजूक सवाल करतना तांचो इरादो दुसरोच आसता, जेजूक शिरकावन घालच्याक, ताका ट्रॅप करच्याक. पूण हो शास्त्री आयच्या वांजेलांत उल्लेख केल्लो तो एक प्रामाणीक सवाल करता. तर ताचो मनोभाव स्पश्ट आसलो. उपादेस पैकी पयलो उपादेस खंयचो गे म्हणून. तवड जेजू पोरन्या तेस्तामेंतांतली 2 उल्लेखां हांगासर हाडटा. पयलें द्वितीनियम अध्याय 6 वाक्य 4 ते 5 म्हणासर त्याच्या वांजेलांत आमी आयकलें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या शक्तीन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. दुसरो उल्लेख लेवी शास्त्र अध्याय 19 वाक्य 18, तुजो करताय तशें तुज्या पेल्याचो मोग कर. ही दोनी पोरन्या तेस्तामेंतांत असली उल्लेख एक देवाचो संपूर्ण मोग करूंक उलो तर आनीक पेल्याचो मोग करूंक उलो म्हणटना जेजू ही दोनी सांगात हाडटा, एक करता आनी म्हणटा देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग एकांतच आटापून आसा. आनी पेल्याचो मोग करतना देवाचो मोग संपूर्ण जाता म्हणली शिकोवण जेजू दिता. आनी जेजूची शिकोवण जावन आसा मोगाचो संबंध, रिलेशनशीप ऑफ लव. पयलें देवाचो संपूर्ण मोग कर म्हणटा आसतना हो उपादेस आमी देवाचो मोग आमच्या सगळ्या
सक्तीन मोनान काळजान आनी आत्म्यान करूंक आपोवणें आसा. आमचें काळीज कितें व्यक्त करता, आमचें बोगणां, आमचें अत्रेग, आमचे अफेक्शन्स हें सगळें काळजां जावन येता. आमचो आत्मो आमकां आत्मीक जिविता विशीं आनी आमी कशें आराधन त्या विशीं आमकां कळीत जाता. जाल्यार आमचें मौन, आमची चिंतना, आमचें अंडरस्टँडींग, आमची इरादे, मौन कितें तें सगळें तीन जावन येता. तर सगळें सकत म्हणटना आमी संपूर्ण तरान आमकांच समर्पण करता आनी ह्या सर्व मदें देवाक प्रथम जागो दिवंक वांचेल उलो दिता. आमी देवाचो मोग करचो म्हळ्यार आमी मागण्या मुखान तो व्यक्त करता, आमच्या आराधना मुखान आमी व्यक्त करिता आनी देवाचे दैवीक संरक्षणाचेर संपूर्ण पातयणी दवरतना आनी ताचे उपादेश विधेयपणान आमी पाळतना देवाचो मोग आमचें तें व्यक्त जाता आनी ताची अपरिमीत आशिर्वादां उपकारी मनान आमी स्विकार करून जियेतना देवाचो मोग आमचें तें व्यक्त जाता. दुसऱ्यान तुज्या पेल्याचो मोग कर म्हणटना दुसरो उपादेश पयल्या उपादेशाक संपूर्णकायेक हाडटा आनी आमी खरें जावन देवाचो मोग करता जाल्यार तो पेल्याच्या मोगांत संपूर्णकायेक पावयचे म्हण शुभ वार्ता आमकां शिकयता. पेलो म्हळ्यार केवल म्हज्या संगी आसो, म्हज्या लागीं आसो, म्हजो भाव भयण न्ही, बगार हर एकलोय देवाची रचना म्हजो पेलो जावं बरो दुबळो एकसुरपणान आसो, ना भलायकेंत आसो या अपरिचीत व्यक्ती, हर एकलोय म्हाका देव म्हजो पेलो जावन दिता. आनी जेजू आमकां हे संपूर्ण मोगाचें प्रतिफलनच म्हण आपणाचें जिवीत आमकां समर्पण कुर्सार समर्पण केल्लो जेजू संपूर्ण विधेयपणा मुखांत्र देवाचो मोग कितें म्हण दाखयता आनी आमचे सडवण करचे मुखांत्र पेल्याचो मोग कितलो व्हरतो गे म्हण दाखयता. तर जेजूच्या मोगाक आमचें जिवीत प्रतिफलन जावं दी आनी ताच्या मोगाक आमी साक्ष दिवची क्रिस्ती बोवाडते मनशां जावं सुमे लागीं करपा मागया. आमेन. C19. वर्गा बलिदान बापा तुका मी आज भेटयता, ओपून घे सर्वस्व आमचे, तुका मी समर्पिता. उडो गोवांचो आनी वायन दाकांचो काणी किरकोळ तरी गुरतो मोगाचो. वर्गा बलिदान बापा तुका मी आज भेटयता, ओपून घे सर्वस्व आमचे, तुका मी समर्पिता. म्हजे भाव भयणीनो, आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेन आमच्या नक्या पैसवेच्या देवा सर्वस्व मानून घे. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेंपणी मेळटलें म्हण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं.
तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उभारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक वळ तुवें रचलें, ताचे वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान तुजी करता सेवा. प्रितुमेर तुका वाकणता, तारण मेळ्ळेली तुजी परसा सर्गार एका काळजान तुका दिन बसता. तुज्या सांता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय, उंच सर्गी तुका जय, उंच सर्गी तुका जय, उंच सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी एका जय, उंच सर्गी तुका जय, उंच सर्गी तुका जय, उंच सर्गी तुका जय, उंच सर्गी तुका जय. बापा करुस्त पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां. जावं दी आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कश्ट मरण सुसोंग वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पदकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारुफतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. बवडतसो गोट परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येण्यात सोम्या जेजू आमी अग्रेटा. बापा
जेजूच्या मरणाचो आनी ताच्या पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्ये पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगेवन बापा, पीट पौल सलाना आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो पुरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मळ पळेवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकुवार मरिये देवाचे माये संगती, भगेवन जुजे ते सपती, भगेवन आंतून, भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापाक सर्व वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन एका मनान सांगाता म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आनवरांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदार जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशा नत्रेक दिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर विघ्नां आकांतांतली वाटय. सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. त्या सुमयाची शांती एकामेका वांटून घेयात. क्रिस्ताची शांती. देवाची शेळिये संसाराचे पातकार्तेले आमची काकुळट कर. देवाची शेळिये संसाराचे पातकार्तेले देवाची शेळिये संसाराचे पातकार्तेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या मोगाच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली आमी सर्वांय सुभागी. सुमया तुजे भितर येवचे म्हाका फावो ना, तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. D27.
या भुकेर आमी आयला तुझे खाली आमकां मुंडो सर्गेचो दिसोना आमकां आयचो दिसा यात्रिकामी सरसवून आसा वासयल्यान गांवांत पांया करता तुझ्या आदाराक खातीरता तुझी ससाय मागता यात्रिकामी सरसवून आसा वासयल्यान गांवांत पांया करता तुझ्या आदाराक खातीरता तुझी ससाय मागता सोम्या आमी समेस्तता देखो वेशव आमकां कस्तो सर्वोन देल्या वास्ता लाभो शांती आता यात्रिकामी सरसवून आसा वासयल्या गांवांत पांया करता तुझ्या आदाराक खातीरता तुझी ससाय मागता यात्रिकामी सरसवून आसा वासयल्या गांवांत पांया करता तुझ्या आदाराक खातीरता तुझी ससाय मागता प्रार्थुया. प्रितीवन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवजिले. हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पसत हो दिन वसनेचो यज्ञ संभ्रमन जेजूच्या नांवांत आटापलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मोरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सरकार तुका ससनाक वाखणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात जेजू क्रिस्तच्या मोगान आनी शांतीन
तुमकां धाडता. देवाचे उपकार. सुम्या हांव येता तुका अर्गां दिता, तुझे नांव गाता, माया मोगान हांव जियेता. उजवाड तुजो फांकय म्हजेर आता, सदां वाटेन मेटा काडून येता. सुम्या हांव येता तुका अर्गां दिता, तुझे नांव गाता, माया मोगान हांव जियेता. सकाळीची बेटवणी येजेसूच्या देवकाळचा आयच्या दिसाची मोची मागणी काम आणि कष्ट आमच्या पथकांच्या बारीकपणापासून आणि अल्तारेच्या बहुपरी सक्रामेतान तुका आस्कला नासतना बेटवच्या सोमेस्ती हृदयापासून भगवंता ओंकार मरेच्या कथावीन काळजा मारिफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक जावन मागण्याच्या पोस्टलाच्या इराद्यापासून आणि पाप साहेबान ह्या म्हयन्यात दाखोवन दिल्या इराद्यापासून हे सर हांव तुका भेटयता. सर तुजे पासून येजेसूच्या बहुपैत काळजा येजेसूच्या देव काळजा तुझे राजीव आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यान आनी बऱ्या करण्याक मेळची सर शिक्षा माफी सोडूंक हांव खुशी व्हरता. सोम्या जेजू तुझे भोव दैवीक काळजाचे साये राख आमच्या भोव भगवान पाप साहेबाक जातू ताका उजवाड घटाय आनी बुजवान. म्हज्या देवा म्हज्या साहेबाक हांव तुका अर्गां दिता आनी तस्करी नमस्कार करता. वर तुजो उपकार म्हणटा कित्याक तुवें म्हाका रचलय म्हूण निस्क्रिस्तांव केलय म्हूण आज पर्यां सांबाळय म्हूण. जशी बरी रात येयली तसो बरो दीस दी साहेबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिंता म्हजी सब म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या वडामणा म्हज्या पथकाच्या फारीकपणाक म्हज्या जेजू तुज्या कुर्चाच्या कश्टाच्या आनी मरणाच्या पुण्यापासून बक्षी म्हजे समेज पथका म्हज्या पथकाची काकलूत कर. देवा पवित्र ज्ञा दी साहेबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पथकात हांवें पडना जावच्या तुजे उपदेश सांबाळूंक म्हजे कायदे पाळून म्हज्या पथकाची काकलूत कर. म्हाका पथक्या बक्षी भावार्थाचें विधान सर्वेस्परा देवा तू एकच देव आनी एका देवात एक जण बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव ती सत म्हणटा. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पथका खातीर मेलो आनी जियांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत म्हणटा. ही सता आनी कथोलीक सभा शिकयता ती सता हांव सत म्हणटा आनी उसारता. कित्याक तूं सस्तीक सत आनी जानवाय आनी तुवें ते उडाव केलाय. तूं फटयनाय वा फटोवन फोडनाय ह्या पवर्तान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. भरोशाचें विधान सर्वेस्परा देवा तुज्या कृपेन स म्हज्या पथकाचे बक्षाने आनी येजने उपरांत सस्नीक सूख जडटली म्हूण हांव बरवसता. कित्याक तूं सपदवीदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें ते बसयलाय. ह्या भरोशान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. मोगाचें विधान सर्वेस्परा देवा सर्वोस्तुप्रा चड हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पासत आनी म्हज्या पेल्यासूय हांव मोग करता. कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी स बरो आनी स मोग तुका फावो. ह्या मोगान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. दुखेचें विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान स म्हज्या पथकाची हांव दूख धरता आनी ती कंटाळटा. कित्याक ताचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली. पूण सर करून तुका भोव बऱ्या आनी चड वस्तुप्रास चड मोग फावो जाला देवाक हांवें मान केलो. देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी म्हाका पाता करिना म्हूण आनी पथकाचे समय सुकयतली म्हूण थेने जेव करता. आमेन. समेच्या भडव्यान मरी एक बरी खबर आनी हाडली. पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेज जाली. नमान मरी कृपे बरयले मी तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी स्त्री फळ तुजे कुशीचे जेजो. भगवंती मरे देवाचे माये अमोप्याका ती विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. आपले सुम्याची साखर तुज्या सद्दा प्रमाणे म्हजे ते जावं. नमान मरी कृपे बरयले मी तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव
आणि स्तेन फळ तुझ्या कुशीचे जेसू भगवती मरिये देवाचे माये मोपया काती विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियलो. नमान बरे कृपे भरले तुम्ही तुझे संगाता स्त्री आंबे तेर सदैव आणि स्तेन फळ तुझ्या कुशीचे जेसू भगवती मरिये देवाचे माये मोपया काती विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भगवती देवाचे मे आम बसत वेनादिक क्रिस्ताच्या भवसने कामी फाव जाऊच्या काती प्रार्थुया येसु मे बडव्या बरी कबरलेल्या वरवी तुझे पुता ख्रिस्ता मनुष्यपण घेतले आम्ही जण जाल्या त्याच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी पुन्हा जीवनाच्या आनंदात आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोतमन मागता त्यास ख्रिस्ता आमच्या बरी फात आमेन. महिमा भाखानी पुताखानी पवित्र आत्म्या दशारी तसोतान सदान सर्वता महिमा भाखानी पुताखानी पवित्र आत्म्या दशारी तशातान सदान सर्वता महिमा भाखानी पुताखानी पवित्र आत्म्या दशारी तसोतान सदान सर्वता आमेन. देवा गेल्या बडव्या मुझे रखण्या सगळेचे दय मका दिलाय तुझे तबे मुझे मोत जुळाळे मका राख संभाळ सले आमेन. मोगाल पुत्रा सोवे अवकार मरे आशीर्वादी वामका बगेन कुर्सुचे कुर्वे निवर आमका आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बाप्पाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.